मादेचो विशय हरीत लवादा मुखार मांडपाक भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी हांची फेरनियुक्ती करची अशी मागणी करपी पत्र मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरयला। कर्नाटकाच्या विरोधात भूमिका घेवपाक भारत सरकाराचे खासा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करून कर्नाटकान अन्याय केला अशी कर्नाटकान घेतिल्ली भूमिका दिशाभूल करपी आनी चुकीची आसा अशें मुखेलमंत्र्यान पत्रांत म्हळां। म्हादय प्रश्नाचेर गोंयची बाजू ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णी 2002 साला पासून मांडीत आसा। गेलीं 15 वर्सां तांकां ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो घडामोडी आनी दावे खबर आसात। गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल आसतनाय ते सदर प्रकरण हाताळटाले। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पदार तांची नियुक्ती जाले उपरांत म्हादय प्रश्नी गोंयची बाजू आदले प्रमाणूच तांणी मांडची म्हण आपणे प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयिल्लें आनी ताची दखल घेवन नाडकर्णी मान्यताय दिल्ली। आतां तांकां दिल्ली मान्यताय फाटीं घेतना गोंयाक कित्याक विश्वासांत घेतले ना असो प्रश्नय मुखेलमंत्र्यान पत्रांत केला। ह्या नादी खुबश्या सॉलिसिटर जनरलांक केंद्र सरकारान राज्याची आनी खासगी प्रकरणांत बाजू मांडपाची मान्यताय दिल्या। मात ताचे खातीर नियुक्ती रद्द करपाचो आदेश फाटीं घेवन आत्माराम नाडकर्णी हांची फेरनियुक्ती करची अशी मागणी मुखेलमंत्र्यान पत्रांत केल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।